हा तुझे फेवरेट हा पळय हांगा चोरिसा. हॅलो फ्रायडे आणि आम्ही आयज येयला फ्रायडे मार्केटाक. ब्रो हे पळय आमाडे आसा पळय अवय. हे माझे फेवरेट ते डॅडी हाडटालो आमकां. ये Cheers my bro. हाय गाईज, वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कशी आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात. सो गाईज, आयज जावन आसा व्हडली गुड न्यूज. कोणा खातीर सांग? अवी खातीर. कित्याक की आयज हांव अवीगे व्हरता शॉपिंगेक. न्हू अवी? अवी केर म्हणजे आयज हांव तुका व्हरता शॉपिंगेक. पैसे माझे. पैसे तुझे न्हू, पैसे माझे. दितात पैसे. हांवें तुका पैसे जीपे केला. जीपे तुझे कडेन ना. आसा, हांवें तुका जीपे केला. तुझे कडेन जीपे ना. तू फटकी दे उलोव नाका, कळ्ळें तुका? तू हरशीं म्हाका कपडे दिताय न्हू, आयज हांव अवीक दिता कपडे. सो गायज, आयज जावन आसा फ्रायडे. आनी आमी आयज येयला फ्रायडे मार्केटाक म्हणजे अवीक कपडे घेवपाक जाय म्हणून. आतां पळोवया बरें कितें तरी गावल्या पुरो. कित्याक सांग, जेन्ना पयशे आसता तेन्ना आमी बाजारान येता पळय, तेन्ना आमकां बरे कपडेच गावना. सगळे नाका जाल्ले रामू काकाचे कपडे गावता, तेका अवी घालिना. मोबायल दवर. हा दवरता, मोबायल दवरता हांव. नाजाल्यार हांगा म्हाजो फोन मारूंक आसा आज. हे आयज सगळे भरलेले आसा पळयात, कितल्यो भाजयो त्यो पळयल्यात आमच्या म्हापशा मार्केटान. हे पळय निमो बी आहा पळयात. सो गायज, पळय आमी आतां आसा शॉपाचेर. ह्या शॉपा वयल्यानूच घेता कपडे घेता पळय तेन्ना केन्नाय. शॉर्ट पॅन्ट ही रेगुलर. गाडी आमी थंय लायल्या भायर सारकी. आयज फ्रायडे न्हू, हांव कुडासूच ना फ्रायडे म्हणून. सॉलीड गर्दी आहा सारकी. एक झरो म्हटल्यार म्हाका टेन्शन पडटलें मागीर. अवय बरें आहा. म्हाका ह्यो शर्ट आवडला. ब्लॅक अवी घालिना न्हू अवी? ब्लॅक घातल्यार मम्मी तापयता न्हू रे अवी? हो पळयात, काय बरो शर्ट यो, पूण अवीची सायज ना. तुका सांगता हांव डोलको भितर घाल म्हणून. पहिली फुर्सत में निकल. तू जेन्ना डोलको भितर घालतलो तेन्ना तुज्या सायजीचे बरे बरे कपडे येतले. सो गायज, अवीची आतां शॉपिंग जाल्लेली आसा आनी अवीन न्हू आपणाचें शॉपिंग केल्लेलें आसा. हांवें अवीक घेतलेले आसा कपडे आनी अवीन पळयात पोती बी म्हाज्याच कडेन दिल्लेली आसा. आनी आपूण हेल्मेट घेवन वरात चलता पळयात न्हू. चडशी पोतयो धरपाचें काम आसता चेड्यांचें, चेडवांचें न्हू. हे पळय आतां देवीक घालपाक फुलां घेवपाक येयले हांगासर. आनी एक हार घेवया कुर्साक घालपाक. ही दी आनी एक हार दी. देवळान वयता न्हू आमी आयज शुक्रार. सो गायज, आमी सगळें सामान घेतलेलें आसा फुलां बी. आनी आतां आमी येयल्या बोलिंगा घेवपाक म्हापशा पदेरा कडेन. म्हाका हे जाय. हय माझे फेवरेट ते डॅडी हाडटालो आमकां. हे
म्हाका ते आवडटा ब्लॅक कलराचे. डॅडी हाडटालो पयली. हे न्हू आमकां डॅडी घेवन येतालो ल्हान आसले तेन्ना. या मुगो आतां घरा कडेन हें चालूच आसता आहले. खंय गेले न्हू म्हापसा हे पळय हें चालू. हे पचक्या वाणा ही आहले डुबली. हे बीन घेवनाका सादे बी ते घेताले बरेच घेते दोळ्याक लावपाक बीन. पिड्यार सांग नाजाल्यार दोळे. बरेच घेताले म्हारग घे पूण बरे घे. आमटान आनी सोला घेवपाक येयला. हे तेजे सदीचेच काम. म्हापसा वयताले हे आहले जायत न्हू. आनी जेवण जेवपाक नाका शीतकडी. चल लागचो. आज तुजे फेवरेट आहा पळय हांगा फुडो. अंकल एक्सक्यूज मी. एक्सक्यूज मी अंकल. हा तुजे फेवरेट आहा पळय हांगा चोरिसा. हॅलो गोड मरे. तुजे फेवरेट ते आहा चोरिसा. जाय गे आग बेगीन यो. आग खंय पावटाय गो. अरे आज चोरिसा आहा मुगो थंय. तुजे फेवरेट खंय न्हू ते. तूच म्हणे मग. शिवपाक येयले आमी वाणो. हांगासर बॅडमिंटन खेळटा आसतना न्हू अवीच्यो वाणो सुटल्यो म्हणून आतां आमी येयल्या वाणो शिवपाक. कितें जालें टायम लागतलो पळय मरे. आतां फुडें चलतत. हय आसा फुडें. ते हरशीं लायनीन खूब लोक आसतात. कांयच ना अशें. सो गाईज आयज जावन आसा शुक्रार न्हू. अंकिता आयज उपास. सो फ्रूट सॅलड ऑर्डर केला न्हू. हा तुका आवडटा फ्रूट सॅलड. म्हाजें फेवरेट आनी हेजेर पळय जेली आहा. मागीर आतां हांव खातलें. मग काम होतं रडटाय कित्याक तर. ब्रो हे पळय आमाडे आसा पळय. तुका जाय आसलें तेन्ना कांयच नासलें. आतां पळय घेवया न्हू. हांगा कोणूच ना पळय. आमाडे तुवें आतां कितें कितें शॉपिंग केला गो. हांवें घरातले सगळे सामान तुवें सगळें सांगलेलें म्हाका घेवन दिता म्हणून. हांवें घेवन दिले. आनी सगळें तुवें म्हाजेरूच घातलें. हांवें तुजेर काय घालूं. हे पळय हे सगळें तुवें हे घेतलें. घरान जाय ते. सो गायज आमकां आतां बाजार सगळो जाल्लेलो आसा आनी आतां आमी वयता घरा कडेन. वयल्या घरा कडेन वयता. वयल्या घरा कडेन. हय क्या लाई ले तू मेरे लिए मापसा से. जल्दी बोल. हय क्या लाई मेरे लिए. चॉकलेट. बंद कर रहे. मेरे जैसा सेम टू सेम चश्मा आपने लाया. वो भी मेले में से मेरी मम्मी और पापा के हैं. हाँ सेम है मेरे. हम लोग भी चलना मेरे जैसे चश्मा किनवाने. अबे आप सबको आपके जैसा चश्मा पहना लोगे. सानवी तो आंटी बन गई. नहीं सानवी एकदम गुड़िया जैसे दिख रही है. एकदम बार्बी डॉल स्टाइलिश. नहीं रे सानवी. सानवी आप सानवी आंटी लग रही है ऐसे. नहीं सानवी आप एकदम हीरोइन जैसे दिख रहे हो. दिखो देखा. अरे आंख में खोप दी. तो मैं लगा लूं. उल्टा शाहरुख का मेहता का सीधा चश्मा. आवय आयज कितें आमकां स्पेशल. बिर्याणी. वय बिर्याणी. म्हाका चिकन थोडे फ्राय कर. हांव बिर्याणी करता. तुका फ्राय करूंक जाय जाल्यार तूं कर आनी खा. कित्याक अशें कित्याक. ना म्हाजे मागीर पाय दुखता. पाय दुखता म्हणजे पायान रांदता काय. बिर्याणी करपाक पयलींच खूब टायम लागता. म्हणजे तू पायान रांदता. हय तो उबे रावपाक नाका. तशें जाल्यार तूच रांद. तू निदान रांदली नाय कित्याक. थंय एक तू किचनान एक खाट कित्याक घाली तुका नाय. हांवें सांगला म्हाका ते हर. तू खाट कित्याक घाली नाय ते सांग. तुका हांवें सांगला. कॅच करू नाका. तुका हांवें सांगला हरमान चाय वाल्या कडेन ती कदेली तसल्यो हाडून दी म्हणून. हांव बसून रांदतलें. बसून हरमाड म्हणजे
तशें हांव बसोन कितें पचको नाका कितें पचको नाका कितें हे आतां तू कितें इतले कांदे बीन कट करून कितें म्हणून बिरयानी खूब कांदे लागता कट कर न्हू बेगीन कित्याक इतलो बोवाळ किलो कित्याक बिरयानीक 1/2 किलो कांदे लागता आमी गेल्लेली म्हापसा कित्याक गो तुका कपडे हाडपाक हांवें नवी कपडे घेतल्या पयशे हांवें दिले पयशे माझे तुवें केन्ना हांवें दिला मरे पयशे हांवें तुका कॅश दिले आनी तेका सांगलें जीपे कर म्हणून कॅश दिल्या म्हणून आनी हांवें तुका कॅश म्हाका कॅश दिल्या तुका हे कॅशाचे हे कॅशाचे हांवें पयशे केले तुका कर करीत 500 नोटी हांवें 500 रुपयाची नोटी दिवंक ना तुवें म्हाका एक 500ची नोट दिल्या आनी एक 100 आनी एक 50 650 रुपया 650 रुपया दिवंक ना हांवें तुका 2000 दिला कितें पळयता बरें सो गायज आयज आमी गेल्लेली म्हापसा फूल पावर शॉपिंग करपाक आनी आयज आमी बरें शॉपिंग केलें न्हू हय तुका कपडे घेतले हांवें म्हाका तुकाय घेतले बरें आपट म्हाका एकूच ड्रेस घेतला न्हू ड्रेस आपणाचो 2000 ड्रेस घेतलो तर सांगीन ना हांवें तुका सगळे कपडे घेतले म्हाका शॉपिंग शोनाक फोन मारू माझ्या मार फोन माझ्या शोनाक फोन मारू मार फोन मार ओके सो गायज आमची न्हू अशी मस्ती चालूच आसता व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग सांगूंक सोदता तुमकां एक टायमार म्हाका खबर आसा म्हाजें सांगता कपडे घेवपाकूच पयशे आसनासले न्हू ह्या वर्साचो न्हू एक 2 वर्सां पयलींचो न्हू तो कितें म्हणटा तें आमचे ओल्ड गोवाचे फेस्त 2023 हय आमी ओल्ड गोवा फेस्ताक गेली ना 3 न्हू 2 फेस्ताक गेली बरे बरे कपडे सारके पयशे कितले बॉल्सान खबर आसा कितले घातले आमच्या बॉल्सान 500 रुपया कितें 500 रुपया आनी 100 रुपयाचे पेट्रोल घातले 500 रुपया उरले 600 रुपया आहले आनी आमी गेल्या आनी बरे बरे कपडे सारके बरे ड्रेस बीन हेका बरे सारके आनी कितें घेवं कितें नाका 500 रुपया कितें घेवं हें घेत जाल्यार तें घेवंक मेळचें ना तें घेवंक जाल्यार हें मेळचें ना न्हू आनी तशें करून न्हू आमी हांवें म्हाका एक शर्ट घेतलो 150 रुपयाचो आनी अंकिताक 2 टी शर्टां घेतली 3 टी शर्टां न्हू 50 50 रुपीसाची 50 रुपीसाचो सेल लागलेलो तेन्ना टी शर्टां म्हापसा लागलेलो फाटीं पळय कसो आनी आमी ते कपडे घेतलेले कित्याक कपडे सोशल मिडियाचेर इंस्टाग्रामाचेर रिल्स करतले आनी कितें करतले न्हू जाल्यार सोशल मिडियाचेर न्हू कपडे व्हेरी इम्पॉर्टंट आमकां न्हू जेवण इम्पॉर्टंट आसना हे तुमकां एक फॅक्ट सांगता लायफाचो जे बी सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर आसता ओके इन्फ्लुएन्सर यूट्यूबर इज सेपरेट यूट्यूबर लायफ इज सेपरेट डेली लायफ इज सेपरेट इंस्टाग्रामाचेरूय आमची एक पब्लीक आसता तांकां तेंचे कंटेंट दिवचे पडटा सो थंय न्हू कपडे व्हेरी इम्पॉर्टंट न्हू आनी आमी एकाच कपड्यान दिसताली म्हणजे चड इतले हायफाय ना सो तो दीस आनी आयचो तो दीस इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गायज तुमच्या खातीर आमचो यूट्यूब चॅनल आयज खंय तरी देवाचे कृपेन बरो प्रोग्रेस करता न्हू आमी 2 रुपया जोडटा दुसऱ्यांकूय हेल्प करता आमची खुदची मदत करपाक आमी स्टार्ट केल्लेली आसा की इट्स हाय टायम आनी वी हॅव टू लूक आफ्टर कितें म्हणटा तें म्हणजे आमचे लायफाचे फुडले तेय चिंतूंक जाय आयज आमी गेल्लेली शॉपिंगेक सो कपडे घेतालो न्हू हांव त्या दादल्या कडेन न्हू खूब वर्सां कपडे घाले घेता खूब वर्सां तो दीस आनी आयचो दीस इट्स टोटली डिफरंट मी पयलीं वयताली तेन्ना कितें सवाय आहा तें दी रे म्हणटाली न्हू कितें सवाय आहा त्यो शॉर्ट पॅन्टी म्हाका घालपाक हांव असल्यो 3/4 घालता न्हू आनी आयज हांव ताका सांगता म्हाका मातशे बरे क्वॉलिटीच्यो दी म्हणजे मातशी चड रेट जाल्या आतां पूण इतली हायफाय न्हू पूण ओके सो हो जो दीस आसा इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गायज थँक्यू सो मच न्हू हेजो क्रेडीट हांव आमकां दिना हेजो क्रेडीट हांव तुमकां दिता की तुमच्या प्रेशियस टायम प्रेशियस शेड्युलांतलो टायम काडून आमचो तुमी 15 मिनटाचो ब्लॉग पळयता 20 मिनटाचो ब्लॉग पळयता सो इट मिन्स अ लॉट न्हू खूब खूब बरें दिसता अशें म्हणटा पळय ते नाल्यार थोडे लोक अशे पासून आसा जाणा की हे 3000 तुवें दिला तेजे हांव कितें करूं बंगलो बांदूं काय म्हटलें म्हाका कोणी उगडास न्हू चेडवान
एका चेडवान म्हाका कोणा कडल्यान हांवें एक वस्त करून घेतलेली. वस्त हांव कितें तें सांगिना. ओके, खंय कितें तें कांयच सांगिना. एक वस्त करून घेतलेली आनी तेजें बील जाल्लेलें 3000 कितें. ओके, सो एक सर्टन तुमकां एक अलग आर्ग्युमेंटाचेर पावलो तो. आनी फुडलो मनीस सांगता 3000 दिला ते कितें आमी कितें बंगलो बांदतली. हांव तुमकां सांगूंक सोदता 100 रुपया इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हाका 10 रुपया इम्पॉर्टंट. तुका 3000 व्हडले आसचे ना ते न्हू, म्हाका व्हडले. कित्याक हांव मेहनत करतलो जाल्यार तुका ते 3000 दिवन ती वस्त इकती घेतलो, तशें आसता. सो थँक्यू सो मच गायज. की मेन म्हणटा पळय तें आमी न्हू लायफान पयशाचो महत्व, कपड्यांचो महत्व, वस्तूंचो महत्व शिकल्यान. ओके, आयज कितें तरी काडून अशें उडयतले जाल्यार खंय तरी हें कशें जाता, मनाक लागता अरे तें जोडपाक म्हाका कितलो म्हयनो, 1 म्हयनो भायर वतान तेवटेन व्लॉग करून करून मागीर हांवें ती वस्त घेतल्या न्हू. अशी ही म्हाजी गाडी. आयज हांगा ही गाडी बेडरूमान दवरता कित्याक ही हार्ड अर्न मनीची. डॅडीन घेतलेली न्हू, मम्मीन घेतलेली न्हू. ओके, सो ती मेहनत केल्याचो हेजो व्हॅल्यू खंय अलग आसता. लोक थोडे म्हणटा आसले कितें हो गाडी करता ना, पूण हांवें म्हाज्या मेहनतीचेर घेतलेली वस्त म्हाका ती तेचो हे हांगा पर्यंत आसता न्हू. शोनान काय म्हाजे घेवन दिवंक ना न्हू. हांव शोनाचें उलयता जे म्हाका किचन बीन घेवन येयल्ले पळय ते आय लव्ह यू करी पळय तेजे हांवें किचन पळय घातल्या गाडयेक. ही किचन शोनाची, ही किचन एलिस्टराची, ही मनीषाची, ही हांवें घातल्या. फुल पावर. सो परत एकदा तुमकां सगळ्यांक हांव थँक्यू सो मच म्हणूंक सोदता. कालच्या आनी पयरच्या आमच्या ब्लॉगाचेर घे म्हणून मोग दाखयलो तुमी. लोक म्हणटा आमची खंय फकाणां, आमी दोगांय फकाणां करता पळय, जी करता ती लोकांक खूब आवडटा न्हू. थँक्यू सो मच. थँक्यू. खूब बरें दिसता की आमचे व्हिडिओज तुमकां खूब आवडटा म्हणून न्हू. अशेंच आमकां मोग दाखयत रावा. अशेंच आमी बरे बरे कंटेंट्स तुमच्या फुडल्यान घेवन येतली न्हू. सो आयचो ब्लॉग हांगासरूच हांव एंड करता. वयच्या पयलीं तुमकां सांगूंक सोदता की हो बरो मुहूर्त आसा. चॅनलाक सबस्क्रायब करा, व्हिडिओचेर कॉमेंट मारा आनी तुमच्या सगळ्या फ्रेंडां भितर शेअर करा न्हू. हांव मेळटा तुमकां फाल्यांच्या नेवे आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओन. टिल दॅन बाय बाय. बाय बाय.